फोंड्या वाठारांत पडींग आशिल्ल्या शेतांनी काळे तांदूळ रोवन प्रात्यक्षीक करून पळयतले। फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर काळ्या तांदळाचे प्रात्यक्षीक करतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्या। कुंडय पंचायत आनी शेतकी खात्याच्या वतीन मंत्री ढवळीकाराच्या हस्तुकी झाडांचे वांटप केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। म्हणजे जो काळो तांदूळ येता तो तांदूळ कोणाची जर शेतवड पडिल्ली आसा त्या शेतवडीत तो तांदूळ रोवन एक प्रात्यक्षीक आमी करुया। तातूंत आमची पंचायत करतली, त्यानंतर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करतलो आनी माधवराव ढवळीकर। आनी म्हजें सांगपाक म्हणजे हांगा सुदामूय आसा। सुदामान तें जर केलें आसत जाल्यार आनी बरें जातलें, कारण एक मॅसेज अशी वतली की जो शेतकरी आसा, कारण आज 400 रुपये किलो तो तांदूळ आसा, पूण जो पर्यंत आमी कांयच करना आनी तें पळयना तो पर्यंत जावना। आनी त्या खातीर तें आमी करुया। सादारण 500 स्क्वेअर मिटर आसूं, 1000 स्क्वेअर मिटर आसूं, 2000 स्क्वेअर मिटर आसूं, जितली शेतवड आसा तितल्या हातूंत जर काळो तांदूळ जर आमी घालो आनी तो कसो जाता तें सगळें आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस, पंचायत आनी आमचो ट्रस्ट हाचे मार्फत करून पीक जें येता त्या जमीन मालकान व्हेल्या पुरो, शेतकऱ्यान व्हेलें की जालें। आमकां ताचें हें ना, पूण एक प्रात्यक्षीक आमकां करपाक जाय आनी हें प्रात्यक्षीक येणाऱ्या ह्या 3-4 म्हयन्यांत जाता हें आमी पळोवया अशें नमूद करता।